सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसयान माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बेटी आमी कितें भाशेन मागुया सोंपलोल्या एस्पेरन्सा आग्वेर हाच्या आत्म्या पासत तशेंच दिनवासनेचे मीस भेटयता एंटनी फेर्नांडीस आनी क्लॅन्सी रेगो तशेंच आमी मागुया जोजफ सेक्वेरा आयज आपलो वाडदीस समरमता देवान ताचे आपलो भरपूर आशिर्वाद केल्या प्रमाण मागुया तशेंच चोण्याकल्याच्या इंतेसा पासत आमी मागुया जाणीं आमकां मागूंक लायल्या तांचे पासत आमी मागुया जी कोण पिडेंत आसा तांचे पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो कित भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया देवाक दिनवासूं ह्या दिसा पासत वेळा पासत आनी सगल्या देण्या पासत जी आमकां ह्या सोमणांत आमकां फावो केल्ल्या पासत तशेंच आमी आमच्या गोच्या पासत आमी मागुया जायते फावटी आमी चुकल्या जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी जायती आमी पातकां आदारल्या तर ह्या पातकाची आमी दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजो विचारून सांगता तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवतान भोगता आनी तुमकां बाब भयणो मोचे खातीर आमच्या सरस्पा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोद पळयता देव आमची काकलूत करून आमची पातकां मुगसो आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं काळजांतान दूख दोतोल्यांक बोगसण ज्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलें क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसल्याय सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पळयता देवा पास्कांच्यो परबो समरमली आमी त्यो दिसपट्टे जिविताचे चालींत दाखोवंक तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियात्यान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो आमी रोमाक पावतोच एका कास्की गोरान रावंक पावलू रोजा मेल्ली आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें भावांनो आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना तरी जेरुसाल्यान म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातान घालो म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मोन्नाचें फॉर्मोण मारूंक म्हजें सोवें तांकां कांयच मेलूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरचेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कोडे उलोवंक म्हाका खुशी जाली कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाशाक लागून ह्यो सांखली हांव सोंसतां 2 आख्खी वर्सां पावलू बांद्याच्या गोरांत रावलो आपणांक मेलूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोल नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो सर्वेस्पराचें उतर
सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सगलीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशां सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिंवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजांक कांटाळो दिसता. जबाब प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. जबाब प्रमाणीक मनशां सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जो प्रमाणे शिवर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतलो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावतलो म्हाका जाय जाल्यार. तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोडचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोडचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. सोम्याचें शिवर्तमान. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जायते पावटी घोडी फुलांची बाग पडलेली आसतली. आमच्याय सोरभोंवतणी आमी फुलांची झाडां पडयल्यात. जायते भाशेन फुलां येतात एका झाडाक, तशेंच दुसरें झाड दुसरे भाशेन फुलां. सगळीं फुलां एकूच भाशेन एकाच आंगणांत आसनात. दुसरी दुसरी फुलां. तशेंच एकेका वेळार एक एक झाडाचें फूल फुलता. म्हणटूच आमी कंपेर करूंक जावचें ना. इतलीं फुलां घोडये आमी पळयलीं जाल्यार आमकां सगळीं फुलां भोव सुंदर दिसतलीं एका बागेंत. तशेंच मोगाच्या भयणी भावांनो,
आमी आमच्या जिवितांत कांय फावटी कोणी अंतर करता, हो बरो तो बरो न्हय, तें बरें दुसरें बरें न्हय, अशे भाशेन कांय फावटी आमी कंपॅरिजन करता. पूण जण एकल्याच्या जिवितांतल्यान आमी एक एक गूण आमकां देवान दिल्लो आसा, तो आमी एकेच भाशेन दूर दिसपटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्याक दिवंक फावो. पूण जेन्ना आयच्या शिवोतम आमी पळयता, पेद्रू केच भाशेन उत्सामोळ जाता, केच भाशेन ताका दुसऱ्याचें पडलोलें आसता, दुसरो कितें कोत्ता, दुसऱ्याचें कितें, तेन्ना केच भाशेन जेजू म्हणटा, तूं म्हजे फाटल्यान ये, तूं म्हजो वावर कर, जें तुका कार्य दिलां, जें तुका वावर दिल्लो आसा तें तूं सुफोळ कर, मागीर दुसऱ्याचें पळय. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पळयता, आमी आमचो वावर सोडून दुसऱ्याच्या वावरांत आमी मिसोळ जाता, दुसऱ्याचें कित भाशेन निसंटोन करूंक आमी सोदता, दुसऱ्याचो वावर कित भाशेन आमी खाला ओडूंक सोदता. जेन्ना आमकां देवान मिसांव दिल्लें आसा, जावं दुसऱ्याक बरें उतर दिवंक, जावं दुसऱ्या सगळें देवाचें उतर परगटूंक, जशे परी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, वागेवन पावलो जेन्ना बोणकोणींत आसलो तेन्ना पासून जेजूचो वावर सुबामपणी फुडें वता. तो कित भाशेन परगटणी कोत्ता, जेन्ना ताच्या जिवितांत ह्यो कित भाशेन हे उत्सामोळे आयिल्ल्यो, कशे भाशेन हो वावर फुडें व्हरूंक जेन्ना तो बोणकोणींत आसलो तेन्ना. मोगाचे भयण भावनो, आमचो फोकस आमचें कित भाशेन चीत आमी जेजूचेर दवरूंक फावो, आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत बरेंपण सदांच आसतलें. जेन्ना आमी जेजूच्या वावरान मिसोळ जाता तेन्ना जे वावर आमकां देवान दिल्लो आसा, जे गूण आमकां देवान दिल्ले आसा, ते आमी आमच्या दूर दिसपटी जिवितांत आमी साकार करूंक फावो, आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत बरेंपण बरो येस आमकां मेळटलो. तर ह्या मिसा भेटेन वांटो घेता कित भाशेन जण एकल्याक आमकां तीच कृपान गोठाय मागुया. Galilea, C26, page number 39, C26. Pritamin de la noche suave tam ca ciudat sau lăsat-o. Să răspași să ciudat म्हज्या बाबून म्हजें तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सगळे मानून घेवन सर्वेस्परा येवचो आसा तो पवित्र आत्मो जो सगळ्या पातकाचें भोगसणें तो आमची काळजां मनां देवीक संस्काराक तयार करून म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची काळजां बारात. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हरत्या दोबाच्यान आमी कीर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकाची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत संपूर्णायक पावलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो पदव्यो आनी देवतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तामनासनां गायतात. पवित्र 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 संवसार भरला तुज्या वैभवान उसळी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून देवा पुर्वी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट. संवसाराच्या सोडवणदारा तुज्या खुर्सा आमी पुनोन जिवनपणा वरवीं प्रेमाची सोडवण केली आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनो जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमी चेविस्ता लोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, आदार बिस्मस सिमांव आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनो जेवणपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण आमी मागता. अशें बागेवन तांकवार मारी देवाचे माई सांगाती, बागेवन जुसे तिचो पोती, बागेवन दोन भुतां, बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन बार्तोलोमियो आनी चड कांतिका मानोल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोंडाची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकां कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कोल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोडवाशांत अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुलीन सोर पातकांतले सुटोय
आनी सुरकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पयस सोबेच्या बावरताची दिश्ट घाल आमची खुशेपण आमकां शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जे येता राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुखाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळी सुभागी Ganglia, D18, page number 57, D18. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मागण्याक दुयेन कान दी. पोन्न्या रितींतली भायर काडून तुवें आमकां नव्या गुटांनी भितर हाडल्या. तेच परी पोन्न्या जिविताक पाठ करून काळजा मनाचे पवित्रतायेन आमी नवी जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सबस्तियाना फेर्नांडीस हाचो इंतेर जातलो 10:30 वाजता आयच्या दिसा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या आपल्या सभी आसूं. सोरपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. गायलेल्या